सुरवात मार्ग ट्रस्ट आनी एक रोटरी क्लब मडगांवचो बरोबर मेळ ही एक नवी कार्यावळ करता. मार्ग म्हणल्यार तुमकां चडशे मार्गाचेच कार्यावळीच्यो आसताल्यो, पण आमकां दिसलें की आज देशा भितर केन्ना न्ही तितली गांधीचे विचार पावोवपाची गरज चड उप्रासल्या आनी ताका लागून विद्यार्थी वर्गा मेरेन गांधी पुरायपणान पावचो हो हावेस दवरून मार्ग आनी रोटरी क्लब मडगांव हांणी ही क्विज प्रश्नमाची सर्त घडोवन हाडपाचें ठरयलां. ह्या प्रश्नमाचे खातीर मुळाव्या पावंड्याचेर जी सर्त जातली तातूंत भितर मार्गाचे आदले अध्यक्ष आनी आतांचे आमचे एडवायजर्स प्रमुख सल्लागार नामनेचे स्वातंत्र्य सैनीक गांधी विचारान प्रभावीत जावन एक गांधीयनसो वावुरपी गुरुनाथबाब केळेकार हांचे कशे आशिल्ले गांधीजी हे पुस्तक तांणी हालींच उजवाडाक हाडलां आनी ह्या पुस्तकाचेर आधारीत प्रश्न जे आसतले ते मुळाव्या पावंड्याचेर आसतले. 2 ऑक्टोबर 2020 is the 151st birth anniversary of महात्मा गांधी. आणि हे निमित्तान महात्मा गांधीचे विचार भुरग्यां मेरेन स्कुलांतल्या भुरग्यां मेरेन पावचे आनी हे विचारा बद्दल कळट आसतना शिकता आसतना भुरग्यांनी हे एन्जॉय करचे आनी भुरग्यांक कितें तरी रिवॉर्ड मेळचो. हे निमित्तान हे उद्देशान रोटरी क्लब आनी मार्गान एक क्विज कॉम्पिटिशन दवरला. The quiz is on the life, times and legacy of Mahatma Gandhi and is open to all schools of Goa. Quiz कोंकणीन आसतलें and each participating school can enter a maximum of 5 teams consisting of 2 students each from standard 8th and 10th. The पयलो प्राइज जो आसा is for an amount of 5,000 rupees. दुसरो प्राइज is 4,000 आणि third prize is rupees 3,000 for each of the 3rd, 4th and 5th placed teams. ही पुराय जी क्विज कॉम्पिटिशन आसा ती ऑनलायन पद्दतीन घेतले. मुळाव्या पावंड्याचेर जितल्यो म्हणून टिमी येतात प्रत्येक स्कुलांतल्यान जशें सांगलें की मॅक्झिमम 5 टिमी 2-2 भुरग्यांच्यो आनी जितल्यो टिमी येतल्यो पुराय गोंयच्यान तांचे खातीर पयलीं प्रिलिमिनरी म्हणजे मुळावो रावंड आसतलो मुळावो पावंडो आनी तातूंत भितर भुरग्यांक एक 30 मिनटांचो टायम दिवन टायम बेस्ड तांकां फॉर्म हें धाडून ती क्विज आसतली आनी तातूंतल्यान सिलेक्टेड ज्यो 10 टिमी आसात पुराय गोंयच्यो त्यो सेमी फायनली खातीर म्हणजे उपांत्य जो हें आसतलो पावंडो ताचे खातीर आमी वेंचणूक काडटले. त्या 5-5 10 टिमींतल्यान फायनल निमाण्या निमणे फेरे खातीर परत 5 टिमी आसतल्यो 10 भुरग्यांच्यो आनी तो निमाणो जो पावंड आसतलो तो 2 ऑक्टोबर दीस म्हणजे गांधीजींच्या 151व्या जयंती दीस परत ऑनलायन पद्दतीन